सदा आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यादी भितर सरता आम्ही सगळी योगार दिवया आमचो यादी भितर सरता आम्ही सगळी योगार दिवया Calvary Bhett nosotros kami damun manogyuya sorgice mon tovatoro amice bunai tizaya sorgice mon tovatoro amice bunai Hacemisan संपलेल्या दोमिंगोस आंतोनी मोंतेरो हाका जेवच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे आत्म्या पासत मागुया. आशिर्वाद आपलो वाडदीस समोर रमतना ईश्वराचेर देवाचो आशिर्वाद सभापणी पडूंक मागुया. आमची प्रार्थना हांवडे बापाक उबारून भक्तीपणी आमी सान मांडूंक येवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगार भाव भयणीनो, आयज गोंया भगवंत कॅथरिनाची इगोज कॅथेड्रल आसा ती बिस्पाची इगोज. आमचो पात्र्याक साहेब आयज बिशप फिलीप नॅरी थंयसर इदोबाची परब ते इगोजेन समोर रमतलो. आमी गोंयांत आमची फिरगोजेंतूय ह्या भगवंत कॅथरिना खातीर बापाक दिनवासुया. मोठवाशी जिवीत तिणें देवाक भेटयलें आनी ताची खुशी उजवणी पोरमणें जिवीत सारलें. नितळ निर्मळ मोनाची जिवाची भेट बापाक उबारली. आमी मोनान काळजान नितळ आसूंक आमच्या जिविताचें समर्पण दर दिसाक ताका विस्वाशी रावून करूंक आमकांय आयती कर म्हूण मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगवंत सदांच सांकवार मेळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूको सोम्या सोम्या काकूको प्रिसा प्रिसा काकूको प्रिसा प्रिसा काकूको सोम्या सोम्या काकूको सोम्या सोम्या काकूको. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती तेचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या रया सर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता.
तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखणटाव. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या संवसारांत आसतना संपूर्ण प्रिती मोगाचे वाटे मुखार सरून तुज्या राजाचेरूच आपलें ध्यान मौन दवरूंक मागून कॅथरिनाक तुवें आपयली. हीच मोगाची वाट धरून संतोषभरीत काळजान फुडें बसूंक तिचे विनवणेन आमकांय धीर दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नंक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गांत ताण एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुवान पळयलो. ताच्या हातान पातालाची चावी आसली आनी एक लांब सांकोळ. ताणें आराक आदल्या सरपाक म्हणजे देंवचाराक वसयतनाक कोट दवरलो आनी ताका 1000 बोर वर्सांक सांखळ्यांनी बांदलो. आनी 3000 वर्सां सोरो पर्यंत ताणें आनीक राष्ट्रांक फसयना जावंक ताका पाटालान शेवटिलो. तें पाटाल धांपलें, ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोदूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें सिंहासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेले पळोवन गेले आनी ताची कसलीच आनीक गुणां उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबीं आसलेलीं व्हड आनी ल्हान मेल्लीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उकोड आनी ताचे सोदरे फुडें पुस्तकां उकोडलीं आनी उपरांत आनीक एक पुस्तक म्हणजे जिविताचें पुस्तक उकोडलें. आनी पुस्तकाचेर ताच्यो कण्ण बरयल्ल्यो आसल्यो. त्या प्रमाणे मेल्ल्यांची मुनसुबी जाली. आपल्या पोटान आसलीं तीं मेल्लीं मनशां समुद्रांत परतून दिलीं. मोन्ना आनी पाटाला आदीं आसलीं तीं मेल्लीं मनशां ताणें परत दिलीं. आनी आपल्या कोण्या प्रमाणे जण एकल्याची मुनसुबी जाली. मोन्नाक आनी पाटालाक उज्याच्या कोंडान उडयलीं. हें उज्याचें कोंड म्हणल्यार दुसरें मरण. जिव्यांच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयलें ना ताका सगल्यांक उज्याच्या कोंडान शेवटिलीं. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जालीं आनी समुद्र ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटून तयार केल्ले उखले परी पवित्र शार नवें जेरुजालेम स्वर्गांतल्यान देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूकार. आमचो जबाब हो पळय मनशां मदें देवाचो तंबू. सगलीं म्हणया ओ बडे मनशां मदें देवाचो तंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें आंग जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब हो पळय मनशां मदें देवाचो तंबू. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक पळयान मेळटा बिराड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब हो पळय मनशां मदें देवाचो तंबू. तुज्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी.
दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसा. जी कोण तुज्या सदारान सियोन दोंगराची वाट दोरची आशा काळजान बागोनूच आसा ती कोरेंच बागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जाबाब हो पळे मनशा मदें देवाचो तंबू. उद्गार Soy solvis mora, soy solvis mora, soy solvis mora, soy solvis mora. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Soy solvis mora, soy solvis mora, soy solvis mora, soy solvis mora. तुमचे सोबे आसू माते परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक हेमकोणांत नाश करूंक तांक आसा, ताका उदीक भियात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भिवूं नाकात. शिरकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा ओदीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा ओजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशा ओजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा ओजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. कुडीचो जीव काडटात ताका भियनाकात म्हूण जेजू सांगता. पूण आमकां कूड आनी ओतमय आसा. कुडीचो आनी आत्म्याचो बरोबर नाश करूंक जाका शक्ती पदवी आसा ताका भियात. देव सोद पदवीदार, तो रुसणार, तो सांबाळणार आनी तो सरबुंडार. आमकां रुसता, सांबाळटा आनी जिवीत देवाचें देणें कशें आमकां तो फावो करता. तरी कूड आमकां दिल्या जाल्यार देवाचें देणें म्हूण ओळखुया, कुडीक मान दिवया, कूड निर्मळ नितळ सांबाळुया. आमचे सगळे देव बिराड करता ताचे हाजीरपण ओळखुया, ताचो सांगात बघुया, ताचे एक चरान वाडुया. म्हजें सगळें तूं आसा जाल्यार दुसऱ्या आमच्या सरभोंवती आसलेल्या भाव भयणी सगळें तो आसा. देखून कालकताची भाग्योन तेरेजा श्रेश्ठ कोणी तिणें मनशा सभें केली. मनशा सभेन देवाचो उपकार पडयलो आनी मनशांक करून देवाक ती सेवा चाकरी मोग आनी बरेपण करूंक आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक ती पावली.
तुजे भाशेन आमी देवाक भेटलेली, देवान विचून काडलेली ताची हातयारां म्हणून ओळखुया आनी जिवीत ताकाच भेटूंक, ताका मानता ते भाशेन तें सारूंक आनी जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक दिसती पडूंक, जिवितांतल्यान ताचेशी आमी मनशांक हाडूंक आमकां सदांच जागृत आयती आनी उदार कर म्हूण ह्या मिसान मागुया. पावडताची उच्चारणी सगळ्या उच्चारूया. सतमंता देवा, सत पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समलो, अंकवार मारितान चलमलो, पंचप्लाचा काळ ताणें खोस सोंसले, ताका कुत्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लेंतलो जेवण जालो, स्वर्गात चडलो, सत पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकठार, पातकांची भोगसणी, कुडीचें जिवणपण, सस्तेचें जिवीत. आमेन. गायन गावूया. बागीतल्या फुलांमध्ये सी सो पान 30, C6 पेज 30. म्हज्या बाबा म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी वरवीं आमच्या आत्मी पवित्र सविच्या जावा सर्वेस्वर म्हणून घेवन. सर्गींच्या बापा, भक्तीन तुजी सेवा करूंक भाग्यवंत कॅथरीनाच्या उगड्यासाक जेवच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काळीज काडून आनी तुजे रुजतें दवरूंक आमकां कृपा दी.
Christamcia sumia vorbim. Amen. Solvespotum ce soveasu. तुमचे सवे आसू आमची काळसा उबारूया. आम्ही जी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वशे आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सरपोतदारा आनी सासणेच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका आदीन वसूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॅथरीन तुज्या रोक साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारून तुजी विचित्र पौद बी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन पोजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देई पवित्र करून मागीर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मारून संसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतली पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारुतले. हे म्हज्या उगडसाक करात. Babartaco good porgotuya. Gesù melo, Gesù ci sarà, Gesù nove anni torno.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनबसता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती झुजे, भाग्यवंत कॅथरीन, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मारवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. मोठवाशीन कशें आपले जिवीत मोन काळीज सदांच निर्मळ नितळ सांबाळले आनी ह्या नितळ काळजान आपलेंच समर्पण बापाक केलें. नितळ मोनान काळजान जेजूक आमी शेवंक आनी निर्मळ जिवीत जिवंक आमकांय कृपा आदार मागूया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां आदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेर पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. संगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरभाशान वत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजपद चलयता ससण्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे पितृचें म्हाका फोवना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका वळखी मेळची.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. आमचे मोदल्या कोणा प्रार्थूया. मोगाळ आणि विस्वाशी बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणाच्या बोळान भाग्योन कॅथरिनाची देख घेवन तुज्या मोगांत सदां थीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवें आमचे जिणेंत सुरू केलाय तें आमचे पवित्रायेचें काम. स्वामी जेजू येतलो तेन्ना त्या दिसा पुर्यान तोच सोपून नायक भावूय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नाबीम. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोतवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सतस्तांव आनी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचे पासत विनोती मागतां. जण एकल्याक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीक ते शार्ती पावय पूण मागतां. आनी सोगता पासत तुज्या बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणटां. आमेन. गायन गावुया. सा फ्रांसीस शावेरा, U 19 5 240, U 19 पेज 240.